Uzvadd zaum. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Jesuची शांती तुका. देवा बापान हो आख्खोच sôrg आणि संसार रचला. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Orombak Devan sôrg आणि संसार रचला. prithum akar naxil'lo, som'dir kallokhant buddlolo आणि udkam voir पवित्र आत्मो जो पळय मारतालो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Onoikere Papa riketide. Lo Holy Spirit. Amanda rabasikere dide. Rabba Papa anakamando rokushukuru. Poilo sobd mocha deva bapaco. ताणे पळयलो काळोख. poilo sobd जो zalo. Zoaचें पुस्तक poilo आविस्वोर पयली वोळ ज्या sobdaची खबर करता. sobd देवाताय आसलो. sobd देव आसलो. हालेलुया. खंयचो तो sobd म्हज्या आनी तुज्या देवा बापान उच्चारलो. Uzvadd zaum. Let there be light. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Deva bapan म्हणलें Uzvadd zaum. काळोख देवाक आवडना. देवाचें सैम म्हणल्यार Uzvadd. आमचो देव बाप Uzvadd आनी आमी देवाचीं भुरगीं. आमी उजवाडाचीं भुरगीं. ताकाच लागून जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड आनी तुका आनी म्हाकाय ताणें पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरला तूं उजवाड. कित्याक आमी देवाची. आमी उजवाडाची. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आतां जेन्ना देव बाप म्हणटा उजवाड जावं कित्याक देवाक काळोख आवडना. देवाक आनी पातकाक पडना. देवाक आनी जी काळोखाची शक्ती आसा ताका पडना. कित्याक जुवाचो पयलो आविस्वोर 5वी वोळ काळोखान उजवाडाचेर जैत व्हरूंक जालें ना आनी जावचेंय ना. उजवाडान काळोखाचेर जैत व्हेला. आमकां जेजू वरवीं जैत आसा. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amanto roko shukorba. Anakamanta rabade. Riba baba rakarabasite. Thank you, my Lord Almighty Father. Thank you, my Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Holy Spirit. Ata. Jedna Orombak Devan rochlim. Kitin rochlim. Prithum. एक आमकां आकार दिसता थंय पृथ्वी. दुसरें आसा som'dir. तिसरें आसा udkam. उदक न्हय udkam. आतां एक आकार जो आसा पृथ्वी जंय कितें जंय जनावरां भोंवतात सुकणीं आसात सगळें आसा. आतां udkam आसात एक पृथ्वीचेर आनी एक अंतरला वयर. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आनी त्या उदकां वयर आसा देवाचें भोव पवित्र स्थान. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सांत पावलोची चिटी जर आमी वाचीत जाल्यार थंय तो सांगता there are 3 heavens. 3 heaven. एकूच sôrg न्हय 3 sôrg. खंयचे ते पयलो sôrg जो आसा तो म्हणटा तो ताचे पोरमोणे जो ताणें पळयलो ताका पवित्र आत्म्या वरून जें उगडावें जालें. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. जी गॅलेक्सी जी आसा थंय थोडेच कडेन मनीस पावला. थंय सूर्य आसा थंय चंद्रीम आसा नखेत्रां आसा. एक गॅलेक्सी वयर आसा दुसरो sôrg उदक.
जें देवान दोशी केल्लें सुरवातेक. आनी उदकां वयर आसा थर्ड हेवन, जंय देव बाब आसा. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आतां देवा बापान, हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. देवा बापान जेन्ना सगलें रचलें आनी सगल्याचेर ह्या सगल्याचेर हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. देवा बापान जेन्ना ओरंबाक रचलें तेन्ना दोनी पण द डोमिनियन, द पावर एंड ऑथॉरिटी ची पदवी देवान मनशाक दिली. संवसाराचेर, पृथ्वेचेर, उदकाचेर आनी वाऱ्यार भोंवपी सगल्या प्राणयांचेर. आतां म्हणचें कितें, ताका दोनी पण दिलां देवान. उदकां दोन आसात. उदकांचें भोंवपी नुस्तीं. आतां आमी पळयल्यार आमी म्हणटलीं मनशाक फकत जें दिसता ताचेर अधिकार दिला. ना, पृथ्वेर जें भोंवता तें तर कंट्रोल करतलो जाल्यार. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आमांदो रोकोशोको द बाबा. पृथ्वेचेर म्हणजे जमनीवेल्या प्राण्यांचेर, पृथ्वेचेर म्हणजे जमनीवेल्या प्राण्यांचेर मनशाक अधिकार. पृथ्वेचेर मनशाक अधिकार दिलो म्हणल्यार जोर फिजिकल जें दिसती पडटा तें तर कंट्रोल करतलो जाल्यार तें दिसना तें पयलें कंट्रोल करून पदवी आसूंक जाय. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. When God gave the dominion, it was complete both the side. जेन्ना पृथ्वेचेर ताका अधिकार दिलो तो दोनूय वाटांनी, त्या दिसता त्या सोरभोंवतणीचेर आनी दिसना त्या सोरभोंवतणीचेर. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आनी उदकांत भोंवपी नुस्तें म्हूण आसा थंय. उदकांत भोंवपी नुस्त्याचेर म्हूण ही वळ आसा. जोर तांकां जर कंट्रोल करतलो जाल्यार जें दिसना तो आसा सोरभोंवतणी थंयसर तें पयलें कंट्रोल करपाक, तें पयलें ताब्यांत आसूंक जाय. आनी तेंच कितें की देवान दिल्लें. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आनी देव बाप म्हणटा वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर. आतां तांकां जोर ताब्यान दवरतलो जाल्यार मनीस ताका जूय वाऱ्यान जें दिसना तें आसा सगळें वातावरण जें दिसना तो सगलो आसा थंय दिसना. That world we can't see, that realm we can't see, that is there. तें कंट्रोल करून पदवी देवा बापान दोनूय वाटांनी पदवी देवान मनशाक दिल्ली सुरवातेक. आतां हें सगलें सैतानान आपल्या ताब्यान केल्लें. पूण आतां जेसून मनीस सैम घेवन मनीस सैमांतल्यानूच हें सगलें वगडावन गेलें. आतां मनशाच्या रुपानूच हें देव बाप परत घेता आनी तो आवंडेता. देव बाप आवंडेता मनीस कसो हांव आनी तूं हें दोनी पण परत घेवन. आतां तूं जर हांगा फिजिकल कंट्रोल करूंक सोदताय जाल्यार जाणा जावं तुका तूंय दिसना त्या that realm you have the power and authority because of Jesus. जेसू वरवीं वाऱ्यांत कितें आसा the first heaven, there you have the authority and
You have the authority. Udkaचेर, दोनूय उदकाचेर जें दिसना तो पासून संवसार जो आसा ताचेर तुका पदवी आतां जेजू वरवीं आसा. आनी पृथ्वेचेर, हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. चोय चोय काळोख आसा हे तिनूय आकारांत तांगा चोय चोय काळोख आसा हे तिनूय आकारांत थंय उजवाड हाडूंक आतां तुका मनीस कसो तुवें हें घेवंक जाय. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आतां तुवें पवित्र पुस्तकान बरयलां, द लास्ट एनिमी टू बी पुट अंडर द फीट ऑफ जीसस इज डेथ. कोण घालतलो जेजूच्या पांया पोंदा जेन्ना तूं आनी हांव हें जैत मेळयतलीं आमच्या मनीस सोयबान हांगा संवसाराचेर. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. तुवें सांगलां सगळे दुस्मान जेजूच्या पांयां खाला केन्ना पडटले. जेजू मनीस कसो देवा बापाच्या उजव्याक जेजू मनीस कसो देवा बापाच्या उजव्याक बसला. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. तूं मनीस कसो हांगा हें सगळें ताच्या पांया खाल हाडटा जेन्ना तूं जैतिवंत जाता तुज्या मनीस सोयबान ह्या सगळ्यांचेर. हालेलुया, थँक यू जीसस. बिकॉज यू आर इन क्रायस्ट. द डे यू बिलीव्ड इन जीसस, you are in him. He is seated in the third heaven. Now you are in him. From there you are controlling everything because you are in Jesus Christ. तूं जेजूंत आसा ताका लागून आतां जेजू वरवीं जेजून तुका दिल्या आतां मनशाच्या रुपान तूं हांगा तो अधिकार चलयता दोनीपण. जो दिसती पडटा तें तुका चलोवंक जाय जाल्यार दिसना तेंय दिलां. तें दिनासतना हें कंट्रोल करूंक कशेंच जायना. तो अधिकार सगलो अधिकार हांगा आनी थंय तुका दिला. बोथ द रेल्म फिजिकल एज वेल एज स्पिरिच्युअल तिनूय आकारान. आनी आतां जेजू वरवीं तूं खंय बसलोलो आसा. जेजून मनीस कसो तूं आतां जेजून तुजें मोजें सैम घेतलां आनी देवा बापाच्या उजव्याक आसा मनीस कसो. आतां तूं मनीस आतां तूं आनी हांव हांगा संवसारान तो अधिकार त्या अधिकारान वी ऑपरेट इन दॅट ऑथॉरिटी. वी हॅव ऑल द पावर एंड ऑथॉरिटी टू ऑपरेट इन जीसस नेम. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आनी हें करून तुका पवित्र आत्मो शिकयता. हालेलुया, थँक यू जीसस. मनीस कसो जेन्ना जेजूचेर आमी बावाट ठेवलो ताका दोनी आनी सोमी म्हूण मानून घेतलो. आमी नव्यान जल्मता बावाट ठेवलो. बावाट ठेवतात ती जेजून सांगलां आपल्या नांवान कितें कितें करतली, विचित्र भासांनी उलयतली. आतां जूय सांगलां कितें जेजू सांगतालो कितें पवित्र आत्मो आदार दिता. पवित्र आत्मो शिकयता. पवित्र आत्मो तुका शिकयता. हालेलुया, थँक यू जीसस. कितें आनी कशें तुवें हें दोनीपण चलोवचें ताच्या उतरान तुवें रिगून रावंक जाय. जेजून तुवें रिगून रावंक जाय. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. जोआंव बातिस्त एके कडेन सांगतालो हांव फकत उदकान तुमकां स्नान दितां पूण जेजू तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. जेन्ना पवित्र आत्म्याचें आनी उज्याचें स्नान जातोच यू आर रेडी टू टेक दॅट डॉमिनियन इन हे तिनूय आकारान. हें दोनीपण चलोवंक तूं तयार जाताय जेन्ना पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुजें स्नान जाता. हालेलुया,
थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आनी हें सगलें करता पवित्र आत्मा तुजे वरवीं, पूण ताका संदी दिवंक जाय. आमी पळयलें की 50व्या दिसा शीस जेन्ना मागणी करीत आसले थंय कितें जाता. जेजून सांगलेलें पवित्र आत्मा येतलो, तुमकां शक्ती मेळटली आनी त्या वरवीं तुमी गवाय जातले. हालेलुया. जेजून सांगलेलें पवित्र आत्मा येतलो, शक्ती मेळटली. हालेलुया. पूण थंय आमी पळयता कितें जोणजोणीत वारो, शांत वारो न्हय तो, जोणजोणीत वारो, पवित्र आत्मा. हालेलुया. आनी उज्याच्यो जिबो तांकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दिलें. आनी हें स्नान जातच तांचें ती विचित्र भासांनी उलोवंक लागली. आतां ही ती चावी हांगा आसा. जेजून आमकां वाट तयार केल्या. जेन्ना एक मनीस विचित्र भाशेन उलयता सगल्यांक दिल्या. ही भास म्हणजे पवित्र आत्म्याचो हो गूण सगल्यांक दिला. ज्या दिसा मेरेन ज्या दिसा तावन भावार्थी जेजू दोनी आनी सोमी केला. हालेलुया. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. पूण ताणें हें आशोंक जाय की आपणाक उलोवंक जाय ते भाशेन आनी ती एक्टिवेट, ती चालू करूंक जाय. हालेलुया. जितलो तो हे भाशेन उलयता. आतां जेन्ना पयलीं जेन्ना कोणूय उलोवंक सुरू करता, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवंक सुरू करता जाल्यार ताचो जी वोकेबलरी आसता ती खूब लो आनी थोडी आसता. हालेलुया. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. दॅट इज he is in the baptism of the Holy Spirit, first baptism. आनी जेन्ना ताची वोकेबलरी वाडटा तो आवाज इतलो खोर आनी उच्चा सारको, इतलो कितें तरी फोडून उडोवपाक सारको, इतलो ती विचित्र भास जाता. तेन्ना तो भितर सरला दुसऱ्या बॅप्टिजमान, म्हणजे दुसरे बाप्तिजान तो जावन आसा उज्याचो. हालेलुया. हालेलुया. हे दोनूय जे भाशेची विचित्र भाशेन मनीस उलयता त्या वरवीं आमकां गमून येता तो खंयच्या लेवलार आसा. हालेलुया. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. ती वोकेबलरी इनक्रीज करूंक आमच्याच हातांत आसा. कित्याक जितली आमी the more we yield to Lord Holy Spirit, the more we get into that fire. Rikaraba. Hallelujah. Thank you Jesus, praise you Jesus. आमी जितली पवित्र आत्म्याक आयती जातली आमची vocal cords we yield to him. First tongue, there are two tongues. Hallelujah. Thank you Jesus. First tongue is to edify your spirit man. Varo ailo chonchodit varo ailo to edify yourself, your spirit man. कित्याक जेजून म्हणलें नव्यान जल्मूंक जाय. जल्मले म्हणटच भुरग्याक दूद जाय आसता, तें वाडोवंक ताका जेवण खाण लागता. The first tongue, the person who keeps on yielding to the Lord Holy Spirit, speaking in tongues, he builds up his spirit. आतां तो वाडलो म्हणटच आतां देवाच्या कामाक ताका तयार करूंक जाय. ताका उज्यान नाव the only part remaining is the soul refining. उज्यान भांगार घातलें म्हणटच तें कितें जाता प्युअर आनी तें मागीर उपेगाक तें उपकारा पडटा. हालेलुया. थँक्यू जीसस. तेच भाशेन हो मनीस जेन्ना ह्या दुसऱ्या बाप्तिजमाक म्हणजे द बॅप्टिजम ऑफ फायर ताची जी वोकेबलरी आसा जी विचित्र भास उलोवपाची
कोणूय सोर उतरांना ओ हें समजना जाल्यार तो म्हणटलो कितें हो कितें उलयता असो कित्याक आवाज काडटा कित्याक तो पावला दुसरो बॅप्टिझम आसता द सेकंड बॅप्टिझम दॅट इज द बॅप्टिझम ऑफ फायर ताकाच लागून जितलो एक मनीस yields to the Holy Spirit, his promptings and he speaks and he increases his vocabulary as Holy Spirit leads him. तो पयल्या बावटिजमांत जावन म्हणजे पवित्र आत्म्याची बावटिजम जावन तो पावता दुसरें बावटिजम तें आसा उच्चाचें हांगा ताका पवित्र आत्मो आख्खो शुद्ध निर्बेल पवित्र करता कित्याक हांगा ताचो आत्मो त्या आत्म्यान ताच्या कितेंय तर आसलें जें ताका आडावंक शकता जेन्ना तो मेल्या उपरांत देवाक रूप बघूंक तें हांगाच आसतना संवसारांत आसतना तें काडून उडोवंक आनी तें नपयत करूंक पवित्र आत्मो हे बरी आमच्या येवसारणेंतल्यान आमकांच आदार दिता हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस आनी एक बरी हे दोनूय बावटिजम जाले उपरांत तो मनीस देवाची सेवेक आतां उपकाराक पडटा हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस ताकाच लागून आनी that person whoever has entered the baptism of Holy Spirit and then he has entered the baptism of fire आता तो सगलोच उज्याचो देव उजवाड हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस आतां जेन्ना तो हांगा चोपता